शिरसय बुधवारा जाल्ल्या हिट अँड रन प्रकरणात एकल्याक जीव वगडावचो पडलो। रस्त्या वयल्यान चलून वतना राजेंद्र चव्हाण हाका गाडी मारून अनवळखी मनशान पळ काडलो। ह्या अपघातांत राजेंद्र चव्हाणाक जाग्यारूच मरण आयलें। कोलवाळे पुलीस फुडलो तपास करतात। आज सांजे 4 ते 4:30 वरांचेर टीव्ही सिरसय हांगासर कोलवाळे पुलिसीन हिट अँड रन केस रजिस्टर केली। टीव्ही सिरसय ह्या वाठारांत राजेंद्र चव्हाण हो नावाचो एक पेडिस्टेरियन टीव्ही सिरसय ह्या वाठारांतल्यान वता आसतना एक फोर व्हिलर हाडून ताच्या फाटल्यातल्यान मारली गेली। राजेंद्र चव्हाण हो 42 इयर्स ओल्ड जेन्ना ह्या एक्सिडंटात ह्या घटनेस्थळी जेन्ना राजेंद्र चव्हाणाक म्हापशेच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आर्जिलो हॉस्पिटलांत जेन्ना हाडले तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केलें। ह्या एक्सिडंटात जो हिट अँड रन आसा जी गाडी आसा आनी जो ड्रायव्हर हेची शोधाशोध कोलवाळे पुलीस करीत आसा। हेचेर जी इन्व्हेस्टिगेशन आतां मेरेन चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।